येवकार हांव शिवेंद्र तारी पळयात खबरो विस्तारान। उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान नवे वाडेच्या थळाव्या लोकांनी पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्याच्या दारार मोर्चा व्हेलो। पीडब्ल्यूडी पंप चलोवप्याक उदका पुरवण चालू करपाक अपेस आयल्या उपरांत वास्कोच्या न्यू वाड्यावयल्या साबार लोकांनी उदका पुरवणेची समस्या सुटावी जावची ह्या खातीर पीडब्ल्यूडी अभियंत्याची भेट घेवपाचें थारायलां। कितलेशेच फावटी कागाळी विनवण्यो करूनय पीडब्ल्यूडी हाचेर उपाय काडपाक अपेशी थारल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें। लॉकडावना मजगतीं कितल्याशाच दिसा सावन ह्या वाठारांत व्यवस्थीत उदकच येना, देखून लोकांक गरजे भायर त्रास सोंसचे पडटात। पळयात। आल्यापासून पाणी येईना न्हू जाल्यार आमी 10-15 तरी बायलांक घेवन पीडब्ल्यूडीन थंयच बसतलीं, जेवपाक पासून घरा कडेन येवपाची ना, कित्याक उदकूच ना आमकां जाल्यार आमी रांदतलीं खंयचें? कोणाकूच उदक येना हांगा इतल्या कुडक्यात। कपडे आहा ते कपडे लोकांगेर वचून धुवन हाडटा। आत आमकां रातभर रातचे जागरणां करची पडटा कळ्ळें। सो ती डेली एक दीस तरी आमकां अशें बेगीन अशें म्हणून उदक केन्ना देयना। सदांच आमी जागरणां करून आमी मरपाचें काय कितें रे? 1-2 दीस एक येनात ना आसता तें बरें आहा। सदी उठता कितली 2-4 वर्सां तरी जाली आसतली आमकां उदक ना। आम्ही 3-4ला उठतो, अजिबात नाही। हात धुवायला पण पाणी नाही, प्यायला पण पाणी नाही। सकाळी 3ला उठत तर एक 4 कळशा नाही तर 2 कळशा मिळतात, त्याच्यावर आम्हाला पाणी मिळत नाही। सदांच उदक नाच। आता तरी न्यूज दाखयले दुसरे दिसा येता उदक, पूण ह्या दिसांनी कंटिन्यूअस उदकूच ना। आता मेन इशू आसा कोरोना व्हायरसाक लागून कंटिन्यूअस सांगता हात धुया कितले तरी मिनट, बट हांगा आतां पिवपाकूच उदक ना, आमकां जेवण करपाकूच उदक ना जाल्यार हात धुवपाक उदक खंयचें येतलें? उदकाचो कितें तरी हो प्रॉब्लम इशू सॉल्व जावपाकूच जाय। केन्नाच्यान उदक ना तुमकां? आता 6-7 दीस जाले उदकूच इल्ले येता। आता आमी ह्या उदकान आमी घरान कितें करतली काय हात धुतली? महामारी व्हडली महामारीचो इशू ह्यो उदकाचो म्हणटा। कोरोना व्हायरस चल्ला, गोवा इज ग्रीन सिग्नल म्हणून जालां बरी खबर, पूण ह्यो इशू सद्या उदकाचो निवाड्या लायफ टायम इशू असो म्हाका दिसता। कित्याक येल्ले फावटी आमी ल्हानाचे व्हड उदकाचो प्रॉब्लम। आयज उदक ना गे फाल्यां उदक येतलें, ह्यो उदक म्हाका ऑथॉरिटीन हेचेर मातसो कडक लक्ष घालचो। कित्याक हे उदका खातीर हांव म्हणजे सगळे भाव आमी रातचे 3-3 जायसर सगळे जाण आमी पीडब्ल्यूडी टाके कडेन वयता लेवल पळोवपाक कितले येयला आनी फाल्यां कितले उदक येतले हेचो आमी अंदाज राती बसून काडटा। सकाळी तीच खबर कांयच ना, उदकूच येना जाल्यार सगळ्यांक लोकांक एक सारको भयंकर एक उदकाचो त्रास आयज जाल्लो आहा। निवाड्या इज द मोस्ट सफर जाता उदका खातीर ती निवाडे एरिया। सो हेचेर कोणी लक्ष आतां न्यूज करता, आयज न्यूज केलो फाल्यां एक 8 दीस बरें उदक येतलें। जेन्ना प्रेशर घालता उदका बाबा जेन्ना भोव लोक सगळे जमता आनी प्रेशर हाडटा तेन्ना उदक सारकें बरें जाता, सुळसुळी येता। म्हणजे 10-8 दीस प्रॉब्लम आसा, परतून तेजो बापूय तोच। सो हेतून कितें चल्ला हेचेर जाल्यार हेचेर एक परमनंट इशू हेचेर सॉल्व करचो। हे साहेबांनी आनी वयर कोण बसला पळय आमचो मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री आमचो बाबा त्यांनी हे पावसकर साहेबांनी हेचेर लक्ष घालचे। बाबा खंय कितें आहा ती चेक करचे। निवाडे एरिया इफेक्टेड आहा, पर्सनल आता कोरोना सर्वे करता थंय उदकाचो सर्वे करचो, कित्याक फुडें उदका खातीर मारामारी जातली। हे 110% जाल्लेलें आहा। कित्याक उदक अशें ना, लोकांक शॉर्टेज जाला, लोक पिशे काय जाला। तुम्ही म्हणटा कोरोना खातीर परतून हात धुया, जाल्यार हात धुवपाक घरान एक उदीक ना, रांदपुला सोडून दी जाल्यार हात धुवपाक सुद्दां आयज उदक ना। तुम्ही म्हणटा स्टे सेफ, स्टे होम, क्लीन युअर हँड आनी वॉश युअर हँड म्हणटा एवरी टायम। सो बेटर द ऑथॉरिटी लूक इन टू दीस एज अ सिरियस मॅटर ऑफ द पीपल ऑफ निवाड्या। ना आमी उदक हे करता। 2 दिसा पयलीं आमचे हे आसा इलेक्ट्रीक शटडावन जावन आमकां उदक येनासलें सकाळच्यान, आनी ताका लागून ते उदक हे जालां। आनी ऑलरेडी थंय पायपलायन आसा ती जुनी GI पायपलायन आसा आनी कोलेजन जाल्लें आसा। ती थोडी पायपलायन कनेक्शन शिफ्टींग करपाचें हे करपाक जाय, आनी ती ऑलरेडी आमी कंज्युमर सांगला शिफ्ट करून दिया। सो पूण ते थोड्यांनी चेंज केला, तेंच्या खातीर कितें जाता? ना ते आमी चेक करता। एक्चुअली ते कितें सेम लायन आसा ना, एट ए टायम उदक येता सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट जाता आनी ताका लागून हे जाता कितें प्रेशर कमी जाता। केव्हा काल 1-2 दीस लायटीचे प्रॉब्लम जाल्ले आमकां, लायटीचे पंप मारपाक लेट जाल्लो ताका लागून येता। सकाळी म्हाका आमचे रिपोर्ट केले न्ही, रात्री लायट गेल्ली आनी सकाळ जायसर तशीच उरले, पंप स्टार्ट करपाक मेळना ताका लागून आनी प्रॉब्लम जाले। तुम्ही हो इशू तुमचो स्टाफ धाडून चेक करतले? हय चेक करतले। ऑलरेडी सकाळी वचून आमी ते रिपेअर केला ते काले पंपींग जावन आसले। गोंयच्यो शिमो अधिकृतपणान बंद आसात। लॉकडावनाचो कार्यकाळ 3 मे मेरेन घोशीत केल्लो आसलो तरी त्या उपरांतय लॉकडावन चालू उरूं येता। पूण काँग्रेस म्हणटा लॉकडावनाच्या काळात काणकोण शिमेचेर सरकारान नेमिल्ल्या गॅझेटेड अधिकाऱ्यानच जायते खेपे काणकोण कारवारची बॉर्डर हुंपल्या। थंय ड्युटीचेर दवरिल्ल्या हेर स्टाफा विशीं काँग्रेस कितें म्हणटा पळयात। कुशीच्या राज्यांतल्यान बरोच लोक गांवांतल्या ल्हानसान मार्गांतल्यान गोंयां सरता अशी म्हायती मेळ्ळ्या।
तेंचेर कारवाय केल्या अशें कांय अधिकारी सांगतात, पूण ही घुसखोरी उक्तेपणान चालू आसा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. काणकोण चेकपोस्टावेल्या अधिकाऱ्यांकय ते विशीं तेंच्यांनी विचारलें. तशेंच चेकपोस्टावेलो अधिकारी जायते खेपे कारवार आपल्या घरा वचून आयला आनी कोरोनाचो हॉटस्पॉट आशिल्ल्या होबळीकय ताणें भेट दिल्या. काँग्रेसीचें म्हणणें. हांगा फाटल्या दिसांक हांगा OST ऑफिसरान स्पेशल ड्युटी म्हण 3 जाण मनीस घातले. एक सुभाष पागी, दामोदर गांवकर आनी अल्ला बख्श. हो अल्ला बख्श म्हणजे इरिगेशन डिपार्टमेंटाक सिग्नल इंजिनियर म्हणून काम करता आनी तो हांगा ड्युटी करता आसतना जेन्ना ड्युटी करता गव्हर्मेंटाची बॉर्डरी तेन्ना करम्यार त्याच जाग्यार रावप रेसिडेंशियल. हो हांगा ड्युटी करता खंय रातचो कारार वयतालो आनी शेनवारा उबळी वयतालो. मागीर हो आतां खंय खंय वचून परत ड्युटी येतालो. आनी हांव कितें ह्या बेजबाबदार ऑफिसरांक विचारता, तुमकां कशें कळ्ळें काय म्हणटा. तो एक तो कारवारचो ऑफिसर्स गोवा बॉर्डरीचे ड्युटी घातला, तेणी कसो त्या वटेन वचूं शकता आनी कसो ह्या वटेन येवं शकता. फाटीं आमगे काणकोणचो एक रिपोर्टर घेटी त्या वटेन गेलो, ताका होम क्वारंटायन केलें. आनी हो ड्युटी करता ऑफिसर हांगा गोवाचो गव्हर्मेंटाची, तो कारवार वयता, फॅमिली मेळपाक होबळी वयता, परत कारवार येता, परत बॉर्डरी येता, परत ऑफिसांक वयता, त्या स्टाफाक मेळटा. आनी ह्या मनशाक समज कितें जालें आसल्यार कितें जावपा आसलें. आमची एक टीम हांगा आसली, तो सकाळीं काणकोणा आसलो आपले डेप्युटी कलेक्टराक मेळपा आयलो रिपोर्ट दिवपाक. तो डेप्युटी कलेक्टर रिपोर्ट करून आतां परतो सारको 12 सुमार 12 ते 1 भितर तो कारवार गेला फॅमिली फुडें. आनी आतां तो परतो येवपा आसलो. ताका आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आमकां तें कळ्ळें म्हण आतां तो येवपाच ना. गोंयच्या बॉर्डरीचेर ड्युटी खातीर दवरिल्ल्या स्टाफाक दिल्ल्या सुविधांचेरय काँग्रेस उलयली. पळयात. तांकां थोड्यांक अजून सारके मास्क ना, ग्लावज ना, सॅनिटायझर्स ना. 1-2 दीस सारके कंटिन्यू दिले, मागीर दिले ना. आतां कोणी पळोवप, कोण जबाबदार हाका. हां, ह्या परिस्थितीन आमी कशें करून काम करपाचें. आज पोलिसाची फॅमिली आसा, एक्सायज डिपार्टमेंटाची फॅमिली आसा, हेल्था फॅमिली आसा. ह्या फॅमिली समज कितें जालें फाल्यां ती घरा कडेन पावली तर त्या फॅमिलीक कोण जबाबदार हाका, तांकां कोण पळयतलो. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. कॉस्टा फॅक्टरी लागसारच्या वाठारांतल्या बांयांचें उदक प्रदुशीत जालां. थळाव्यांनी ते विशीं चिंता उक्तायल्या. ह्या बुरश्या उदकाक लागून लोकांक ओकारे आनी हगवण सुरू जाल्या. हे उदक प्रदुशीत जावपा फाटलें कारण सांगतना ते म्हणटात, लागसारच्या बांयांनी कॉस्टा कारखान्या कडल्या पायपांतल्यान बुरशें उदक सोडलां. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत म्हणटा, कोण दुयेंत पडिल्ल्याची कसलीच कागाळ ताचे मेरेन येवंक ना. पूण सिवरेज विभागांतलो अभियंतो पावसा आदीं सावन हो प्रश्न मार्गाक लावपाचें काम करतलो अशें ताणें सांगलें. पळयात. आखे परिसरांत 2-3 कडेन अशे प्रश्न उपस्थित जाल्या. ज्या जाग्यार लेवल डिफरन्स चड आशिल्ल्या कारणान सिवरेज वचून कनेक्ट जावपाक शकना. इंजिनियरांक तें खबर आहा आनी तातूंतल्यान मार्ग काडपा खातीर तांणी पार्लेल लायन घालपाचें एक एस्टिमेट तयार करतात. ताची सर्वे भोवता ह्या दिसां ताची जातली आनी मागीर ती लायन शेतांतल्यान घालची पडटा. ताका लागून मातशें तें प्रोसिजर चालू आहा तांचो. तांकां सगळ्यांक हें खबर आहा. सिवरेज इंजिनियरान तांणी सायड वचून पळयल्या, सगळें पळयलां आनी ते तातूंतल्यान मार्ग काडपाचो प्रयत्न करता. चड करून पावसाचे पयलीं तातूंतल्यान मार्ग काडलो वतलो अशें दिसता. फाटले 15 ते 20 दीस जाले हांगा 50 ते 60 जे फॅमिलीज आसा तांकां लूज मोशन, वॉमिटींग कितें ना कितें प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. सो म्हजे कडेन ते काल आयिल्ले आनी हांव पर्सनली येवन हांगा इन्स्पेक्ट केले जे तुमी आज शुटींग काडलां ते. थंय पळोवपाक गेल्यार ते सगळे चेंबर्स ती ओवरफ्लो जाता म्हणून सिवरेजीन एक ताका आउटलेट मारला आनी ते ओपनान सोडलां. आनी ओपनान सोडून थंय एक मोठे एक तळें कशें जाल्लें आसा आनी टोटल सिवरेज वॉटर आनी सिवरेज रॉ सिवरेज वेस्ट. आनी ताका लागून हांगा डेंगी आनी मलेरिया आनी जायते दुयेंस जावपाची शक्यता आसा जी कोरोना आनी कोवीड-19 परस कितलीशी डेंजरस आसपाक शकता. कोवीड सांबाळपाक एक वेळ जातलें, हें सांबाळपाक जावपा ना. हातूंत ते लूज मोशनान समज जालें जाल्यार खुबशे जाणांचे आतां 1-2 जाण म्हाका मेळिल्ले आहा. ते लूज मोशन इतलें जालें की तांकां किडनीचेर प्रॉब्लेम आयिल्ले आसा. तांकां आतां हॉस्पिटलायज करपाची गरज आसा. आतां सांजचे परत तांगेले टेस्ट करना पडटा ते क्रिएटिनीन समज परत हाय मेळपाक लागले जाल्यार दोतोरान सांगलां ताका हें करचें पडटलें म्हणून हॉस्पिटलायज करचें पडटलें. सो बेजिकली हो हे चेंबराचो प्रॉब्लेम न्ही, ही एंटायर लायन हांगा जी 200-300 घरां आसा तांकां सिमिलर प्रॉब्लेम आसा. बारीक बारीक खंय खंय लिकेज जाता, हांगा मेजर लिकेज जाता. सो बेजिकली एंटायर लायन चेंज करपाची गरज आसा. पडलो न्ही, पयल्याच पावसात सगळें उदक म्हाज्या घरान गेलें आनी आतां कितें काय म्हणल्यार बांय पिड्यार जाल्या, पिवपाक उदक ना. दुसरें ती घाण तें रिपेर करनात. आमी वचून सांगतात
आज येता फाल्यां येता करता. आतां ती सगळी घाण पडून सामकी जळारी जाल्यार ती सोंसपाचें न्हू, रावपाचें ना. तो आतां कोणाक सांगला तुमी हेचेर? आमी कंप्लेन खूब फावटी केली, पण हाचेर कोण एक्शन? कोण एक्शन घेयना. कामगार ना आनी कितें ना, हीच रिजनां सांगतात. आता म्हयनोभर जालो. कालच्या शुक्राराक तो येई आनी एक जेई घेवन तो चेंबर उक्त करतकीर थोडी घाण कमी, आनी ताणें मी मान्य केलें आपल्यान टेम्पररी काडलो म्हणून. आनी काल मोमेंट जाले बरोबर 3:30 एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आयलो. मे म्हयन्यान ताणें पायप भायर सोडिल्लें. दुसरो मे म्हयनो आयलो. एक भुरगें जातल्यार 9 म्हयने लागतात आनी हांकां पायप ते रेक्टिफाय करपाक 1 वर्स पावना. आतां लोकांक कितें उमेटींग आनी मीटिंग जालां, आमकां जालें तें हांव सांगता, बाकीची तांची ती सांगतली. आनी म्हाका सांग, सेवरेज भायर सोडटात. सेवरेज ही घाण आमकां मारपा खातीर केल्या जाल्यार मारून उडयात टोटल. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खरें म्हणल्यार कोरोनाक लागून सुरू केल्लें लॉकडावन 3 मेक सोंपपाचें आसलें. मंगळारा हे नदरेंतल्यान गोवा 365 एक नियाळ घेतलो. पळयात. फाटल्या 24 वरां भितर 1594 जाण कोरोना पिडेस्त जाले. आतां हो आंकडो 29,794 पावला. महाराष्ट्रांत सगळ्यांत चड म्हटल्यार 8,590 केशी जाल्यार तेच्या फाटोफाट गुजरातात 3,548 आनी दिल्ली हो आंकडो 3,108 पावला. संवसारीक पावण्यार हो आंकडो 30 लाखा वयर गेला जाल्यार 2 लाखा परस चड लोकांक मरण आयलां. कोरोना व्हायरसाक लागून राष्ट्रीय पावण्यार लॉकडावन चालू आशिल्ल्यान जिल्लो पंचायत वेंचणुको फुडें धुकल्ल्यात. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत समित्यांचेर सरकारान प्रशासक नेमला. ते परस आदल्या जिल्लो पंचायत वांगड्याकच मुजत वाडोवन दिवची अशी सुचोवणी आदलो वेंचणूक आयुक्त प्रभाकर तिंबलेन केल्या. 22 मार्चाक जिल्लो पंचायत वेंचणुको जावपाच्यो आसल्यो, पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन त्याच दिसा जनता कर्फ्यू लागू केलो. त्या उपरांत ह्यो वेंचणुको 24 मार्चाक फुडें धुकल्ल्यो. त्या उपरांत सरकारान जनता कर्फ्यू 25 मार्चा मेरेन लागू करपाचें थारायिल्ल्यान वेंचणूक आयोगान अनिश्चित काळा खातीर वेंचणुकांची तारीख फुडें धुकल्ली. आदलो वेंचणूक आयुक्त प्रभाकर तिंबलेक दिसता ह्यो वेंचणुको सप्टेंबरांत जावच्यो. वेंचणुकेची प्रक्रिया परतून सुरू करची. कांय दक्षिण गोंयच्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी मुजत वाडीचे हे सुचोवणेक तेंको दिला. जे लेवलाचेर तो प्रोसेस स्थगीत पळय केल्लो आनी तो पोस्टपोन पळय केल्लो त्या लेवला सकून फुडें वचप म्हणल्यार कितें, आतां वातावरण सारकें नॉर्मल जातकर एक 10 दिसाचे टायम दिवपाचो, तांगे जाल्यार मातशें रिकॅम्पेनिंग करपाक, लोकां भितर अवेरनेस वाडोवपाक आनी एडमिनिस्ट्रेशनाकय काम जाय, टायम जाय, ते सगळे जाग्यार उडोवपाक सिस्टम सगळी बॅलेट बॉक्सीस, बॅलेट पेपर्स, EVM सगळे. सो एक 10 दीस तांकां दिवपाचे आनी इलेक्शन घेवपाची हो एक ऑप्शन जालें. दुसरी ऑप्शन आसा तें म्हाका दिसता तें चड बरें, कित्याक जे कॅन्डिडेटान पळय नॉमिनेशन पळय फायल पळय केल्ली ती नॉमिनेशन फायल केल्ली एक रेफरन्स धरून, एक शेड्युलाचेर रेफरन्स धरून की इलेक्शन तें हे टायमार जातलें. सो आतां तो प्रोसेस एक फावटी इलेक्शन कॅन्सल जातकर सगळो प्रोसेसच म्हाका दिसता सगळो परतून केल्यार चड बरो कायद्याचे दृश्टीन. कित्याक कॅन्डिडेट्स वेगळे आसपाक शकतात, सेम कॅन्डिडेट्सांक परत कंटेस्ट करतले काय ना तेंय तांकां खबर ना. आनी म्हणटा सो रिप्रोसेस म्हळ्यार कितें परतो 21 डेज शेड्यूल दिवन. पूण म्हाका दिसना तें इतली बेगीन करप तें योग्य जातलें, कित्याक एक फावटी रिप्रोसेस सुरू केलो 21 दीस परत इलेक्शन कोड. सद्या हांगचे आतां तुगेले हे कोवीड व्हायरसाची प्रॉब्लेम आसा, लोकांचे आर्थीक प्रश्न आसात,
आनी त्या खातीर म्हाका दिसता इलेक्शन ही प्रायोरिटी न्ही. म्हाका दिसता ZP इलेक्शन जिल्हा पंचायत वेंचणुको त्यो 1 सप्टेंबराक घेतल्यार चड बरें जातलें, घाई करची परस. कायद्याच्या दृश्टीन जेन्ना टर्म पळय सोंपता एक खंयचो एक म्हणल्यार इन्स्टिट्युशनाचो, म्हणल्यार जिल्हा पंचायतीचो टर्म सोंपलो, आतां इलेक्शन जावपा जाय आशिल्लें आनी नवी पंचायत येवपा जाय आशिल्ली, नवी जिल्हा पंचायत येवपा आशिल्ली. सरकाराच्यान एक करपा जाता जी आशिल्ली पळय तांकां एक 4-5 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिवपा जाता. सरकाराक तो पावर आसा. कित्याक एक्सटेंशन दिल्यार एटलिस्ट लोकां मेरेन कोण एक लो डिसेंट्रलायज लेवल म्हणल्यार ग्रामीण भागाचेर जिल्हा लेवलाचेर लोकांची प्रतिनिधी पूण तांचे म्हऱ्यान वचपाक उरतले. सो आशिल्ले तांकांच एक्सटेंशन दिवपा जाता जाय जाल्यार हो एक प्रोसेस करपाक तांच्यांनी म्हणजे सरकारान जाल्यार करपा जाता एक्सटेंशन दिवपा जाता. कित्याक आमी इलेक्शन घेवपाक शकना म्हणून. दुसरी सरकार करतलो म्हणटा नाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाचो. पूण एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करचे परस आशिल्ले तेच कमिटी कंटिन्यू करप हे म्हणल्यार लोकशाये दृश्टीन बरी आनी लोकां दृश्टीन बरी. कोविड-19 लागून इलेक्शन उरलें आसा आनी लोक आमचे कडेन येता आनी लोकां काम करपा खातीर सरकारान आमी जो पर्यंत इलेक्शन जाता तो पर्यंत आमकां एक्सटेंशन दिवचें अशी आमची मागणी आसा सरकार कडेन. कित काम लोक कितें येता तुमचे कडेन? आमी काम करता. आमी 10 वर्सां जिल्हा मेंबर आसलो. आमी लोकांचें काम करीत आसा आनी आतां करता. पूण आमकां 22 तारखे मार्चाच्या आमचें टर्म सोंपलें आसा आनी त्या म्हणून सरकारान आमकां जो पर्यंत इलेक्शन जाता तो पर्यंत आमकां एक्सटेंशन दिवचें. आमकां तरी ते एक आनी एक 6 म्हयने तरी एक्सटेंड तरी केले आमी आहाय तांकां तरी दवरले जाल्यार आमच्यांनी हे आमगेले जिल्हा हितून आमच्यान एक एका घरान वचोन कितें तरी करपा आमच्यान जाता. एडमिनिस्ट्रेटर पावपाना कित्याक एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन थिंगा वचपाक जावपाना आनी आमी तरी कितें आमकां आतां फांड येवपा आहा तो फांड तरी आमी लोकां मदीं तरी पावयतले जाल्यार आमकां जे पयलीं आमचे आसले तांकां एक 5-6 म्हयने तेमी एक्सटेंड करचे आनी आमकां दवरचे कित्याक आमकां बऱ्या पडलें हो आमगेलो फांड येता तो आमी लोकां सारको पावोवपाक. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. मडगांवचे निर्मला हावजिंग सोसायटींतलो 65 वर्सांचो पोन्नो रूख सोमारा हुमटून पडलो. फायर फायटरांनी तशेंच मडगांव पालिकेन रूख थंयसावन काडपाचो वावर सुरू केला. रूख कोसळिल्ल्यान मनीसहानी वा लुकसाण मात जावंक ना. पळयात. एक वायट घडणूक घडली निर्मला सोसायटी फाटल्यान. एक 60-65 वर्साचें रूख तें. आमी ल्हान आसतना ह्या रुखांतल्यान रुखाक पळोवन आमी व्हडले रूख ह्या रुखाचें आमी वारें घेतलेलें आसा. कित्याक ल्हान आसतना आमी ह्या सायडीच्यान भोंवताले. आज तें रूख पडप आनी लॉकडावन ह्या टायमान हांगा सदां यो वच जातालें लोकांचें. आतां लॉकडावन जाल्ल्या हांगा कोणाक कांय डॅमेज जावना. तशेंच ह्या बिल्डिंगेक मापारी ओदी प्लाझा ह्या बिल्डिंगे कडेन एक कार पार्किंग करून दवरलेली ती मातशी डॅमेज जाली. तशेंच हांगा केबीन आयकले ऑपोजीट तेंचे केबीन आयकले तेंगेले मातशें कितें डॅमेजीस जालें आसतलें आनी थंय हांगा मॅकानीक आसतालो. तो कितल्या वर्साचो मॅकानीक तेगेले गाडी खूब आसताल्यो हांगा पूण कांय प्रमाणान तेगेले थोडी डॅमेजीस जाल्या. तशेंच हांगा रूख पडल्या 1 वर मायज जालें. फायर ब्रिगेडीक फोन करून सांगलें की रूख पडला. ताबडतोब ते हांगसर येवन पळयले तेंच्यांनी आनी आज तेंच्या हांगा क्लिनिंग चालू आसा. कित्याक हो मेन रस्तो बंद जाल्ल्यान हांगा लोकांक यो वच करप जावचें ना. तशेंच तेंचे देसाय बाब आसा फायर ब्रिगेडीचे तेंच्यांनी हांगा बरे कश्ट घेतल्या. तशें लॉकडावन आशिल्ल्या कारणान हांगा लेबरूय चड ना. तशेंच आतां हांवें आमचे चेअरपर्सन आसा तांकां फोन करून विचारलें अशें म्हाज्या वॉर्डान रूख पडला आनी मेन रोडार पडलेलो आसा. तर रस्तो हो सगळो ब्लॉक जाल्लो आसा. आमचे म्युन्सिपालिटीचे लेबर सद्या तरी हाफ डे काम करतात. आज फूल डे जर आशिल्लो न्ही हांगा ताबडतोब लेबर पावता आशिल्ले. हांवें चेअरपर्सनाक विचारलें तें म्हणपालें हाफ डे आसा न्ही हांव फाल्यां धाडटां. फाल्यां म्हणल्यार हो मोस्टली हो रस्तो लोकांक यो वच करपाक क्लियर जातलो. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव पालिकेन 2.65 कोटींच्या कामाची निविदा काढल्या. ह्या कामांनी घोटाळो आशिल्ल्याचो आरोप मडगांव शॅडो कावन्सिलान केला. मडगांव पालिकेन आपल्या वाठारांतल्या वेगवेगळ्या प्रभागांनी 64 तरांची कामां करपा खातीर निविदा काढल्या. तातूंत घोटाळो आशिल्ल्याचे मडगांव शॅडो कावन्सिलाचो संयोजक सावियो कुतिनोन म्हटलां. जावपा आशिल्ल्या चडशा कामांच्या खर्चाचो अदमास बनावट आसा अशें ताचें म्हणणें. सावियो कुतिनोन गोवा 365 कडेन उलयतना सांगलें, गटारांची दुरुस्ती करपाची गरज आसा अशें निविदेचे नोटिशेंत म्हटलां. पूण सध्याक केल्लें एस्टिमेट हें पुराय नव्या बांदकामा खातीर केल्लें आसा. पालिकेन संयुक्तीकपणान तपासणी केल्यार तें उक्ताडार येवं येता. देखून ही निविदाच रद्द करची अशें शॅडो कावन्सिलान पालिका मुख्याधिकारी आनी पालिका संचालका कडेन मागलां. पळयात. 2.65 क्रोजांचो एक टेंडर नोटीस पब्लीश केल्लो आसा 16 एप्रील. आनी ह्या टेंडर लिस्टान आमी पळयलें जाल्यार कितलींशीं कामां जी ऑलरेडी एक्झिस्टींग आसा ती दाखयल्लीं आसा की एज इफ इट इज गोइंग टू बी रिपेर्ड ऑर रिकन्स्ट्रक्टेड. पूण एस्टिमेट जो केल्लो आसा तो एंटायर न्यू ड्रेनाचो. हे भाशेन साबार कामां आसा त्या 64 लिस्टान जी एक्चुअली तितलो अमावंट जायना तितलो आनी एस्टिमेट्स टोटल फेक आसा. जे एस्टिमेट्स केल्ले आसा दे आर बेस्ड ऑन इमेजिनरी क्वॉन्टिटीज. आतां आमी जेन्ना डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्साचेर उलयता तेन्ना 8 कामां घेतिल्लीं आसा आनी सगळीं 8य कामां 3,41,999.50 रुपीज 3,41,999.50 पैसा. हे भाशेन एकूच कॉमन फिगर जाता. सो सेम कंडिशन्स डिफरंट वेगळे वेगळे वार्डान जावपाक शकना. देर हॅज टू बी सम वेरिएशन इन द फिगर्स, सम वेरिएशन इन द कंडिशन्स. So this shows that the estimates have been prepared based on imaginary conditions and not as per the actual site conditions. आज जेन्ना COVID-19 हाका लागून एक रुपयाचो व्हॅल्यू इतलो आसा त्या टायमार मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे असले बॉडी हे असले कारस्थान करतात. एक सॉर्ट ऑफ फ्रॉड केल्ल्या भाशेन हे आमकां एकदम सहन जायना. सो तेका लागून आमी मागता की हे इमिजिएटली कॅन्सल करचें हो टेंडर आनी हाजेर एक इन्क्वायरी घालची. कित्याक ह्या भाशेन पब्लीक फंड्स हे भाशेन हें करपा जायना, वगडावपा जायना. आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा की हें कॅन्सल करचें म्हण. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. मये मतदारसंघातलो शिरगांव सीलबंद केला. गांवांत येवपी पैरा आनी अस्नोडे वटेनच्यो दोनूय कडले रस्ते सील केल्यात. 28 एप्रिला जावपा आशिल्ली शिरगांवची लयराईची जात्रा लॉकडावनाक लागून रद्द करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतलो आनी पुराय गांव मनशाविणे रितो दिसलो. कोरोनाक लागून सगळ्यो भौशीक कार्यावळी बंद करच्यो पडल्यो. गोंयांतल्या जात्रां मदीं शिरगांवची लयराईची जात्रा सगळ्यांत व्हडली मानतात. जात्रे उपरांत 5 दीस कौलांक लागूनय ह्या गांवांत लाखांनी लोकांची गर्दी आसता. पूण अंदू जात्रा रद्द केल्ल्यान होमखणय पेटपाक पावले ना. गांवाच्यो दोनूय शिमो पुलिसांनी सील केल्ल्यो. बंदोबस्ता विशीं दिवचलचो पुलीस निरीक्षक संजय दळवी गोवा 365 कडेन उलयलो. पळयात. गांवांत 2 दीस जाले ते गांवांतले घरांतले भायर सरनात आनी सगळे रोड क्लियर खाली आसा. ते गरज आसले तरच जे कोण गव्हर्मेंट सर्वंट आहा नाजाल्यार नेसेसिटी आहा तरच ते गांवाच्या भायर वयता. कोणूच भावाच्या भायर घराच्या भायर वचना. सद्या शिफ्टीनी स्टाफ चालू आहा. दोनी जे रस्ते जे आहा ते नाकाबंदी केल्लेली आहा आनी जे मातयेचे रस्ते आहा ते ब्लॉक केल्ले आसा. आता एट टायम शिफ्टीक 50+ स्टाफ चालू आहा भितर. न्ही आतां ते होमकांड बी आसा न्ही थंयसर कितें अरेंजमेंट केला तुमी? ते स्टाफ दवरला थंय आनी कांय जावपाचें ना. थंय कांय ना. शिरगांवच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.